लोकशाहीत अशें जावपाक शकता हें खरें म्हटल्यार सगळ्यांत व्हडलें आश्चर्य। अश्यो घटना ह्या राज्याच्या भायर काही राज्यांनी घडिल्ल्यो आमी पळयल्यात। गोंयांत हें पयले खेपेक घडटा, म्हणजे एक मुस्लीम कॅन्डिडेटाक कोण तरी गाडयेन बसयता आनी खंय वता, दुसरे कॅन्डिडेटाक भितर वचपाक आडायतात। आज आमचो जो रमेश नायक आसा तो फॉर्म भरपा भितर वता, ताका ज्या पद्दतीन जो व्हिडिओ आयला तो पळयलो जाल्यार लक्षांत येता की कशे पद्दतीन ताका आडावपाचो प्रयत्न जालो, ताका भितर धाडला। आनी हें कोण करता, कित्या खातीर करता? खरें म्हटल्यार हे इलेक्शन कमिशन पळय आहा ताणें खरें म्हटल्यार ताबडतोब हाची चवकशी करपाक जाय। कशे कशे पद्दतीन आनी मागीर अनअपोज जालें म्हणून सांगप, म्हणजे ही लोकशाहीत ही पद्दत न्ही। लोकशाहींत लोकांक जाय तें जावपाक जाय। निर्णय लोकशाहीन लोकांचो आसता, म्हणजे कॅन्डिडेट कोण जाय कोण नाका हें ठरोवपाचो अधिकार फक्त लोकांक आसता, सरकाराक नासता, मंत्र्यांक नासता, आमदारांक नासता। आनी म्हणून कालचे जे घटना आहा त्या घटनेचो काँग्रेस पार्टी निशेध करता। आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी स्टेटमेंट काडला, प्रेस स्टेटमेंटूय काडला, लेटरूय केला सगळ्यांक। आनी म्हाका दिसता सरकाराक आज ज्या पद्दतीन सरकार वागता ती पद्दत पळयल्यार सरकाराचो लोकशाही वेलो विश्वास उडपा लागला काय कितें अशें म्हाका दिसता। सर कालचे जे घटनेचे ताजेर तुमी पोलीस हे करतले? आमी सगळें चालू आसा, कितें कितें कायदेशीर कारवाई करपा जाय ती कारवाई जातली।